नानो स्टोरीज म्हणजे सान काणी लघुकथा आसा दीर्घकथा आसा आनी तातूंत ताचे परस धाकटे नॅनो काणी म्हूण एक सुरू जाला त्या सत्राचेर आतां आमचें एक कथा लेखन चालू आसा आनी हे कथा लेखन पयले हातूंत यजमान जावन श्री विवेकानंद कामत माम येता आसा जी तांकां हांव हे वेदिकेचेर येवका म्हणून तांचे कडेन मागता. विवेकानंद कामत माम तशी पळयल्यार वृत्तीन सिवील इंजिनियर कोंकणीन ताका बांदकाम निर्माण करपी अभियंतो म्हणटात किंवा ताका वास्तुविद्या विशारद म्हणटात पण आमी सिवील इंजिनियर म्हणटात. एक व्यक्ती सिमेंट लोखंड हातूंत वावरपी तो एक हातूंत एक काणी बरोवपी हातूंत येता कशी येता तें म्हाका खबर ना तें तुमी ताकाच विचारा. आनी थोडक्यान म्हणजे हांणी 150 काणयो बरयल्या आनी 60 परस चड हांणी कादंबरी बरयल्या. त्या कादंबरींत कितल्योश्यो कादंबरी ताजे अनुवाद जाल्या आनी कन्नड भाशेंत कितले एक मॅगझिनां आसा ते सगळ्यांत तुवें धारावाही जाता आसाची अजून जाता आसा. ताची एक कादंबरी संस्कृतान ती अनुवाद जाला आनी ती एक धारावाही रुपान ताची वता आसा. आनी हांणी चलनचित्रान एक मदत दिला आनी अप्सरधारा हातूंत एक चलनचित्रांनी संभाशण बरयलां आनी हांची एक फेरीटेल चलनचित्राक आनी सान चित्राचे तांणी ते संभाशण सुद्दां बरयलां. हांचे एक थोडक्यात म्हळ्यार अष्टपैलू हांचें व्यक्तित्व आसा. हांकां 2010 हांचे कादंबरी बेट म्हूण कादंबरीक हांकां एक पारितोषक मेळ्ळां. तांणी बेंगळूर महानगरपालिका संस्थेनी पारितोषिक दिलां. तशी दूरदार्य तीर कादंबरीक ते एक आनी पारितोषिक मेळ्ळां. सो हे असले आमचे आजी पावण्याक अनेक फावटी तांकां स्वागत करता सुस्वागत. आनी हांचे बरोबरी हे नानो काणी वाचपाक 5 सभ्य गृहिणी आसाची तांचे हांव नांवां घेतां. तांणी नांवा प्रमाणे हांव तांकां आपयतां. तांणी दय करून हे वेदिकेचेर येवचें. सगळ्यांत पयलीं आमची सगळ्यांची मोगाची आनी वळखीची शकुंतला केणी माय तिणें वेदिकेर येवचें. शकुंतला केणी मायची एक वळख करून दिवची म्हळ्यार ते सोंपें ना. हांगा गोंयांत तरी मंगळवारांत तरी शकुंतला माय म्हळ्यार आकाशवाणी म्हळ्यार शकुंतला माय अशें एक इक्वेशन जाल्लें आसा. आनी एक खबर म्हाका कालूच कळ्ळें की तांणी MA केला मैसूर युनिवर्सिटीन आनी तातूंत तांणी 1 न्ही 2 न्ही 8 भांगराची पदकां जोडल्या. हें म्हाकाच खबर नाशिल्लें. आनी हे तांणी 35 वर्सां आकाशवाणीचें निवेदक काम केलें आनी तातूंत कोंकणी कन्नड हातूंत बरयलें. तांणी अनुवाद केले आनी ताणें कोंकणी खातीर मस्त काम केलां. आनी थोडक्यान सांगता हे सगळे हातूंत तांणी हे विश्व कोंकणी संस्थेचे ट्रस्टी म्हणून सुद्दां काम पळयत आसाची. आनी तशी ताच्या बरोबर तांणी 125 गण्य व्यक्तीचे तांणी मुलाखत घेतल्या. ते यूट्यूब चॅनल तांणी 125 लोकांची तांणी मुलाखती घेतल्या. हे म्हाकाय खबर नाशिल्लें. सो हे एक महान व्यक्ती शकुंतलाबाई तिका आमचे माय मोगाचो स्वागत. आनी हाजे उपरांत की जयश्री शणाय तांणी वेदिकेचेर येवका म्हण हांव तांकां जयश्री शणाय मॅडम ती MA BEd जाला. ती विशारद कोंकणी डिप्लोमा केला हांणी आनी ते रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस बंटवाळी हायस्कूलच्यान हेडमिस्ट्रेस जाल्या. तांचे हॉबी म्हणजे तांची एक हॉबी म्हळ्यार सान काणयो बरोवपाचे, कवनां बरोवपाचे, कविता बरोवपाचे आनी हांणी कितलेशे एक 500 आर्टिकल हांणी तरेतरेचे नेमाळ्याक तांणी दिल्ले आसा. म्हळ्यार साप्ताहिकाक हांकां तांकां जितले येता तांणी दिल्लेले आसा आनी डिफरंट दुसरे मॅगझिनान तांचे ते प्रिंट जावन आसले आसा. तांकां अनेक फावटी हांव
मोगान मेकून आपयता. आनी तिसरे मॅडम वंदना नायक, तांणी वेदिकेचेर येवचें. मॅडम वंदना नायक पुत्तूरचे एक सान धाकट्याशा गांवांच्यान आयल्या आनी फाटले 35 वर्सांनी निस्वार्थ समाज सेवा करता आसाची. आनी तांणी पुत्तूरा शिकिल्ले, ते हांगा सेटल जाले आतां. आनी तांणी एक समाज सेवे भितर मॅट्रिमोनियल कॉलम ते चलयत आसाची. म्हळ्यार कोणाक विवाह संबंदी कितें एक म्हायती जाय तांकां तुमी एप्रोच करूं येता. आतां न्ही, मागीर तो हें जावं न्ही, सत्र जावं न्ही. आनी हातूंत तांणी सांगलां की कोण सिन्सियरली जेन्युनली इंट्रस्टेड तांणी मात एप्रोच करता म्हणून तांणी सांगलां तिणें. तशीच तांणी समाज सेवा खूब आसा. जे कोण गोर गरीब आसा, जे अनएज्युकेटेड किंवा बिलो द पावर्टी लायन त्या लोकांक ती खूब मदत करता. आनी ती अशी 35 वर्सां पर्यंत तांगेले आसा. आनी तांची एक ध्येय आसा. ध्येय म्हळ्यार ते म्हणटा लीव एंड लेट लीव, म्हळ्यार जगात आनी दुसऱ्यांक जगूंक दियात. म्हळ्यार सगळ्यांक बरे भशेन जावं. सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया ही तिजी एक ध्येय वाक्य आसा. तांकां आनी एक फावटी हांव आनी हाजे मुखार मॅडम कस्तुरी पै आनी वेदिकेचेर दयकोर येवचें. मॅडम कस्तुरी पै माय एक गृहिणी जावन आसा. ती तांकां एक आवड म्हळ्यार नाटक किंवा स्टोरी टेलिंग, काणी सांगचे तांची आवड आसा. आनी तांणी खुबशे बरयलां. आनी तांकां हे विश्वकेंद्र कोंकणी हे हातूंत तांकां एक हाका तांकां सत्कार केल्लो आसा की तांणी घर घर की काणी बरयल्ले हाका तांकां सत्कार केल्लो आसा हे संस्थेन. तांकां अनेक फावटी हांव स्वागत करतां. आनी शेवट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मॅडम बस्ती शोभा शेणाय, तांणी दयकोन वेदिकेचेर येवका. मॅडम शोभा शेणाय हे हाऊसवायफ आनी सेल्फ एम्प्लॉयड. तांचे एक सांचे बोटीक आसा ते चलयताची. आनी तांचे आकाशवाणी खुबशे कार्यक्रमांत तांणी कोंकणी तांणी आवाज दिल्लो आसा, नाटकां भितर स्पेशली. तांणी स्टोरी बरयल्या आनी थोडे नाटकांय बरयल्या, नाटकुलीय बरयल्या. आनी तांणी हांगा एक कार्यक्रम जाल्ले 108 काणयो चेडवां खातीर ते काणे जाल्ले, ते कोंकणी कथा लोक तांणी ते हे चलोवन आयिल्ले आसा. 108 काणी तांणी यूट्यूब चॅनल नंदगोपाल माम सांगिल्ले तशी तांणी तांकां हें केलां तांणी. सो तांकां आनी एक फावटी हांव हें करतां. आतां हे एक आमी नंदगोपाल मामाला निवेदन करता की तांकां आयिल्ल्या सोयऱ्यांक फूल दिवन स्वागत कर. आजचो विशय म्हळ्यार नॅनो काणी. नॅनो काणी म्हळ्यार म्हाका खबर आशिल्ले प्रमाणे ताका कोंकणींत माणकुले काणी म्हणटाची किंवा ताका सानुले काणी म्हणटाची. ते कितले सान काणी ते आमचो कामत माम सगळे सांगतलो तुमकां. आनी ताका मराठीन ताका एक नांव आसा अकल, म्हळ्यार अति लघु कथा म्हणटात. ते कितले लघु कथा ते सांगून तुमकां सांगतले. आनी ताजे उपरांत तांचे नानो काणयेचें तांचें पठण जातलें. हांव कामत माम आतां तुमी सांबाळून घेवका. थँक्यू. देव बरें कर. गौरवान्वित कार्यक्रमाचे संघटकांक, विद्वांसांक, उद्घाटन केलेले महनीयांक आनी मेगलोटो शांगा लेखकियांक, मालगाड्यांक आनी हे कोंकणी कार्यक्रमाक प्रितीरी भागवहिसुच्या तुमक सगळ्यांकय मेगल आत्मीय आनी प्रितीचे नमस्कार. आज
तुमगेले तर रबील तेदना मेगेले मनांत एक दोन्ही नमुन्याचे भावने स्थायी भाव जावन आसा. क्षम्य असो कसला म्हळ्यार मेगेले कोंकणींत तितलो प्यूर कोंकणी आशिश ना इता म्हळ्यार हांव रूट्सून येयले कन्नड बरा जाल देखून ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಜವ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ आणि कन्नड वर्ड्स आयले म्हण जाल्यार माफी करता. दोन भावाने कसं म्हण म्हळ्यार असले मलगड मनशाल माध्यम तसं सन्नाक एक तुम्ही खुर्ची दिवन एक मान दिलेलो आसा. ते मानाक हांव मेगेले कृतज्ञते मेगेले विनीत भाव आसा म्हाका. दोन्हीच कसं म्हण म्हळ्यार ಮೂಲತಃ हांव कादंबरीकार मेगेले एक 30 वर्सां तुला हांव कन्नड कादंबरीक म्हळ्यार दीर्घ रितीचे बरहाची कन्नडांत बरोवन आयिल्लो आसा. आज हांव उलयता अशें नॅनो म्हळ्यार कॅप्सूल काणयेचे बग्गे. कन्नडांत हांव केल्ले एक प्रयत्न नॅनो काणयेचे ते तुमी कोंकणी भाशेर बरोवका म्हण सांगून तुमी प्रेरणे घेतिल्लो आसा. ते सृजनशील मनाक म्हाका म्हळ्यार भारी खुशी जाली. म्हळ्यार तसले असल एक कोंकणीचे इतलो व्हड कार्यक्रमांत तसले एक हांव केलेले एक प्रयत्न तुमी कोंकणींत जावका म्हण लेकून तुमी बरोवच्याक ते एक मन कोर असल एक व्हड कार्यक्रमांत हे एक वेदिके हाचे खातीर दिलेलो आसा. ताचे खातीर म्हाका एक मेगेले प्रयत्न बग्गे म्हाका एक अभिमान आसा, खुशी आसा आणि तेवय एक कृतज्ञता आसा शकुंतळ. मागीर हें मूल कारण इता म्हळ्यार आमी डिस्कस करता तूं हें करया म्हण सांगून लेखिल्लें आसा. ते तुमगेले व्हड मनाक हांव थँक्स सांगता. आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळा फुडें ಸ್ವಲ್ಪ वर्सां फुडें एक साहित्य म्हण सांगल्यार ते एक अर्थ जावका म्हण जाल्यार ते गात्रांत व्हड जावन नासका कसं मस्त बरोवका एक विस्तार जावन बरोवका असल पुरा एक नंबीक आशिल्लें. इता म्हळ्यार हांवय ते नंबिकेर चितले काळतुल्यान बरोवन आयिल्लो आसा. जाल्यार ते एक ब्रेक करया म्हण सांगून लेखून एक प्रयत्न केलेलो हें नॅनो स्टोरी प्रयत्न म्हळ्यार एक सगळे बूक वाजिले तेन्ना आमकां सगळे बूक जे पद्य सगळे हे आमच्या मनान खंडितची ते रिजिस्टर जावचे जायना. खंयचे एक तांचो एक मेन कसन ताजे आत्म आसता ते पुस्तकाचे ते मात्र आमगेल्या मनांत हे बूक म्हण सांगल्यार ताजे कसन एक सोल ऑफ द बूक आसता ते मात्र आमगेल्या मनांत रिजिस्टर जावन व्हरता. म्हळ्यार नॅनो स्टोरीज कॉन्सेप्ट तितलेची म्हण लेखता हांव. तशें जावन साहित्य एक अर्थ जावका म्हण जाल्यार एक व्हड ग्रंथ एक व्हड हें जावका म्हण सांगून ना. एक कंटेंट एक ताजे हें आळ जावन आसल्यार पुरो म्हण सांगून हांव लेखता. हें नॅनो बरयता हांव लेखलें. इता म्हळ्यार आमगेले मलगड मनीस पुरो आतां आमी गादे पुरो आशिल्ले. वेद सुळ्ळादर गादे सुळ्ळा गदो असल पुरो कन्नडांत मस्त गादे आशिल्ले. ते म्हळ्यार जिवनानुभवाचे दट्ट अनुभव तुमी ते गादेन एक 3-4 वर्ड्सा भितर तुमी ते गादे कन्नडांत कशी चालता येयले तशीच हें काणी समेत ते गादेचेच एक मुखार सिलल्लें रूप म्हण सांगून हांव लेखता. आनी आतां नंदगोपाल मामान म्हणलें आमी रिल्स युगार आसा ती एक आमगेलें एटेन्शन स्पॅन म्हळ्यार एकाग्रतेचे अवधी सान आशिल्ले टायमार आमकां म्हळ्यार आमगेलें जिवनशैली तितले फास्ट जावन आसा. आमकां तशें जावन ते सगळे बूक घेवन वाजत आसले व्यवधान अशें आशिल्ले नत्तील टायमार जाल्यार एक आमी एक साहित्याक अंटून राबुका म्हण तसले प्रयत्न केले तेन्ना हांव हें नॅनो काणी स्टार्ट केल्लें. ते नॅनो काणी बग्गे एक सान काणी नावें म्हण एक हगूर भावने घेवच्याक खंडितय साध्य ना. इता म्हळ्यार ते प्लेजर रायटींग न्हय खंडीत ते प्रेजर रायटींग म्हळ्यार बरयताल्यांक मात्र ते खंडितय कळटा. म्हळ्यार हांव मस्त कादंबरी बरोवन आयिल्लो देखून ते शैली म्हाका इश्ट जाल्यार हांव आतां नॅनो काणी बग्गे उलयता म्हणटना कादंबरी एक रकोचे पावस म्हण आमी लेखल्यार सान काणी एक चर्च न्हंय म्हण लेखल्यार नॅनो काणी कसं म्हण लेखल्यार हांव लेखता एक सकाळचे पन्ना वयर एक कन्नडांत मंजिना हनी म्हणटा ती धवाचे एक थेंब ते कशी म्हण सांगल्यार वारेतून थंडसाय पुरा घेवन ओट्ट जावन ते घनी रूप ते म्हळ्यार गट्टी जावन एक मोतीशी ते फळफळ येता. ते कसन म्हण सांगलें आमगेले नॅनो काणीन कसन म्हण सांगलें आमी अनुभवसिलेले आमी पळयलेले आमी वाजिलेले. आतां प्रकाश मोमान मस्त पुरा एक अनुभव सांगले कितले पुरा विशय सर टच केल्ले म्हण सांगलें. हेंच आमगेले जिवनानुभवाचे ओट्टू एक घनी रूप घेवन आमी कितले सान जावन ते एक ओट्टू जावन ते एक आमी प्रेजेंट करयता. ते
नॅनो काणी म्हण सांगता जाल्यार ही नॅनो काणी कसन म्हणल्यार एक सनलायट आयले तक्षण उजवाड आयले तक्षण सूर्यकिरण पडले तक्षण ते कसन जाता मेल्ट जावन वता. तशीच आमगे जिवनाचे हे धांवचे युगांत आमी असल काणी पुरा रिजिस्टर जावन आमगे मनांत व्हरका म्हण जाल्यार ते मोतीशी केन्नय ते आमगे मनांत फळफळका म्हण जाल्यार तंतु एक गट्टी कंटेंट जावकातला मात्र खंयचे एक काणी जवो खंयचे जवो वा ते टायमा वटूची विसरून वता गट्टी मात्र विशय आमगे मनांत केन्नय उडगस जावन रावता. नॅनो काणी कशी बरो येता म्हण सांगला रे. नॅनो काणी बरो सुलभ खंडितय ना कित्याक म्हळ्यार बरयताना एक शिस्त खंडितय जावका अनगत्य वर्ड्स आसटनाच एक सेंटेन्स प्रति एक सेंटेन्स म्हळ्यार उणेची वाक्य आशिल्ले देखून ते तक एक जडसाण आसका आनी प्रति वर्डांत एक भावने म्हणचे जिवंत जावन आसका आनी मुद्द तरी ताजे अर्थ ಮುಂದುವರಿಸೋನು वचका. तशें जावन कन्नड आनी कोंकणी केन्नय स्फूर्ती म्हळ्यार केन्नय हे भाशे तुमी कन्नडांतल्यान आमी कोंकणींत घेतिल्ले देखून भाशे केन्नय वणती जावचे नात. एक भाशेंतल्यान आनी एक भाशे वता जाल्यार डोर्स केन्नय ओपन आसो. दोनीचे आमगेले कन्नड जवो हे जवो कोंकणी जवो समृद्ध भास आशिल्ले देखून केन्नय ते दोनी भाशे केन्नय बेसूत जाल्यार एक काम केन्नाकय आसत म्हण सांगून हांव आश करता. आनी केन्नय साहित्य वरचें कसन म्हण सांगल्यार ते एक अभिव्यक्ती कसन आसा आमगेले रेप्रेजेंटेशन ते केन्नय नवेची आशिल्ली तेन्ना केन्नाकय साहित्य जिवंत जावन व्हरता. आमगेले मुखार खंडापटे यूथ आसा ती मुखावयलचे हे कसनय एक प्रेरणे घेवन हे साहित्य तुमी आनीकय लायक रितीर कंटिन्यू करून वचका म्हण सांगून हांव एक्सपेक्ट करता. उलोवचें मस्त आशिल्लें जाल्यार नॅनो जल देखून हांगा कट करता जाल्यार तुमी म्हाका आपूण हे एक अवकाश दिला नाका नंदगोपाल मामाक आनी संघटकांक प्रति एकल्याकय अवकाश दिला नाका आमगेले कृतज्ञते सांगता. थँक्यू. नमस्कार. हे गोष्टीचे अध्यक्ष श्री विवेकानंद कामत आणि म्हगेले सह कथाकारिण्यो तशीच वेदी मुखार बशिले सक्कड कोंकणी मोगिनो श्री नंदगोपाल मामान हे पंता साहित्य समारोहाक कसले एक नवे विशय तुगेले आसुवे म्हणून मुगेले त्यात म्हाका मी त्या कन्नडांतू ज्ञानो काणी विवेकानंद कामतिलेचे वाजून हे जालेले म्हाका तशी कोंकणी कित्या हाडून जा म्हणून दिसले. आनी आमगेले पुरा काणी बरयतले पुराय परिचय आसा म्हाका जाल्यार तांणी पुराय कस्तुरेका फोन केला अर्ध घंटे पुढे फोन सकयल दवरना ती तशीच जयश्री शणै तशीच तशें हांकां चिकी साना करून काणी बरोवच्या कशी प्रयत्न खोर येता न्ही म्हणून एक प्रयोग केले म्हण काही जाता म्हणून मापेसो कस्तुरेका तशी हांव हे एक विशय नंदगोपाल मामा सांगले आनी विवेकानंद कामतीक कन्नडातून कोंकणी तांडूया म्हणलेली एक अभिलाषा आहे म्हगेले तशी ही एक गोष्टी हे साहित्य समारोहांत सेर्पड करूं कारण जालें. आतां हांव चड उलयना म्हगेली काणी विपर्यासू. महिला मंडळीचे वार्षिकोत्सवा दिसू महिला सबलीकरणाचे बदल प्रेरणात्मक भाषण केलेले महिला आणि मಕ್ಕಳ कल्याण इलाखेचे अधिकारिणील उतर ऐकून कितलिकी स्वउद्योगी बायल मनीस मनांतूची सशक्त नवे जीवनाचे सोप्पन उमेदीन पळयत आसतना आपणाले महिन्याचे सगळे पगार बामणाल हातांत दिवका पडलेली ती महिला अधिकारिणी आनी 2 म्हयन्यानासचे स्ವಂತ भयणी लग्नाक कांय पुणी आर्थीक सहाय कुळारच्यांक करच्याक बामणाल मुखारी गळ आड घालून रावची सन्निवेशाक मनांतूची तयार जाताली. नमस्कार. ಸಕ್ಕಡ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೇಮಿಗ ಮುಖಾರ ಸುಚಿ ಸಭಾಗೃಹ ಅಂತ ಸುಚ ಕೊಂಕಣಿ मोगिंक विशेष जावन विद्यार्थींक मेगेले अभिनंदन वंदन करता. माय पास गिज्जमयेक प्रयागाचे कुंभमेळा वच्चुका म्हणून आकांक्षा
तिगेल पूत रामू आनी सुने लागीं तिगेली इच्छा सांगता. तांणी कबूल केल्लें. रामूल संगात प्रयागांतू त्रिवेणी संगमाक बुड्डून वयर येतना मुयुसी उळवळेचे जना गर्दींतू आवसू आनी पूत विंगड जाल्लींची. गिज्जिमयेक भयांनी हातपाय कडकडीन दोळ्या काळोख येवन पडली. तिका बोध आसतना ती निर्वासितांगेले शिबिरांत आशिल्ली. शिबिरांतुले एकली सांगता, आमगेल शिबिराक एक निर्वासिते चेड जाल्ली. हांगा चेडवांक सोदून येतांची जाल्यार आवस बापसूक सोदून कोणी येनाची म्हणाली आनेकली. गिज्जिमयेक तिगेल पूत खंडीत येतलो म्हणून विश्वास आशिल्ले. तशींची एक दिवस राम आनी तिगेल नातू शिबिरा अधिकारीले संगत आयलींची. नातू अन्नम जाव का म्हणून रात्री फल्ले रात्री खाण जेवण करनाशिलो. अन्नम आनी नातवान एकल्यान पोटोवन धरले. रामून आवसूले पाय धरले. मनान तुजी क्षमा करी म्हणालो. कसल्याक नमस्कार. ಧನ್ಯವಾದ. నాకు ఈ అవకాశం దిల్లలాక विश्व कोंकणी केंद्राक आभार जावन आसा. मिगेली काणी उदात्त चिंतन. एक आवसू तिगेल 5 चेडवांक पोट्टा घालचे खातीर यजमानाल घरांत काम करता आशिल्ली. मस्त कश्ट तिका बामणूय काम करनाशिल्लो. ती केदना यजमानाले घर कडेन काम करून मेळ्ळेल सांबाळ पावनाशिल्ली तिका. ती रांदेकाई नारलू पूरा खांपून काडता आशिल्ली. तेदना यजमानाल चेडवांक तें दिसलें, अम्मा तांणी खामताच अम्मा, ती खामता मा, ती रांदेकाय खामता, नारलू खामता, पूरा खामता म्हूण. तेन्ना यजमानाले बायल मस्त उदात्त चिंतनेची. ती सांगता, खामचें म्हाकाय गोत आसा, हांवय पळयलां, तुमी गोतनातल्या वरी कराचे. इता म्हळ्यार तिगेल बामूण कांय जेवणा, तिका विंगडा दायना, आमी दिवचे सांबाळ पावना. तशी 5 चेडवां पोट्टा घालका न्हय, जगत्यान तूं पोट्टा घालचें व्हड काम. तें व्हड काम कोरका जाल्यार खांपुकाचीच. ताजे खातीर तुमी पळयल्यार पळयनातला म्हण के करा, मिगेला म्हण के करा म्हूण. तेन्ना चेडवां दिसलें आम्हाला उदात्त चिंतन कितलें लायक म्हूण दिसलें. नमस्कार. ಅಂಗಶಿಲ್ ಸಕ್ಕಡಾಂಕೆ ಮೇಗೆಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆರಡು ಅಂಗ್ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿचे ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಲೆಲಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ. पोट्टाची दाह ज्ञाना दाह पिशी होडू म्हणून मेगेलेकी सनांची काणी. वैद्यकी शिकतलो एक विद्यार्थी एक डॉक्टराल दवाखान्याक येवन कांय पुणी सहाय कोरका म्हूण मागता. हांव कोणाकय हातांत दुड्ड दिना जाल्यार पुस्तक दिवयता म्हणून सांगताची डॉक्टर एक अंगडीचें नांव सांगून 1000 रुपयाची बूक घे चेडा म्हणटा. तेन्ना थंय एकलो तेगेलो दोस्त बयसून आशिल्लो. तो तेगेल चिल्लान कितें की ऑर्डर कसाकी एक तरकारी कने हाडलेलो दुड्ड पुरा काडटा तेगेल हातांत घालता. 6 वर्सान ते डॉक्टराले हांगा क्लिनिकाक दवाखान्याक 2 आमंत्रण पत्र पोस्टार येताची. हांव तुमगेल दवाखान्याक येताना 2 दिसाचे पोट्टा भुकेन आशिल्लो. त्या महनियान दिल्लेले रुपयेन मेगेल पोट थंड जालें. हे मेगेले दवाखाने प्रारंभोत्सवाचे आमंत्रण. ताकाय दय कोरून पावयाची. धन्यवाद म्हूण बरोवन आशिल्लें. तशी पोट्टा दाह ज्ञाना दाह पशी ओडू. अनेक मम्मानेक सांगले क्षम दियाची. हांव घरची काणी बरयलेली न्हय, निर्देशन केलेलें मम्मा. सगळ्यांक नमस्कार आनी अवकाशाक धन्यवाद. मिगेल सानी काणी देखून ताका हांव नांव दवरनी पळ्ळें घालनी. ते मायेक मस्त ग्रंथ वाचून भरपूर आध्यात्मीक ज्ञान आशिल्लें.
मोरची भंय आशिल्ल्याक ती बुद्धी सांगताली मरण म्हळ्यार भिवच्या कांय ना. जन्म आयिल्ले प्रती एकल्याक मरण आसा, परतून जन्मूय आसा. पोरणे अवंगाल काणू नव अवंगाल घाल म्हणकेची पोरणी देह सोडूं नव देह घेवन जन्मा येवचें जाल्यार मोरो कालारी देवाल नांव तोंडांत आयल्यार ह्या चक्रा दुखून पार जाव येता. तें दुखून सगळो दिवसू देवाल नाम स्मरण करचें अभ्यासू मेगेल म्हणकेची तुमी पुराय कोरका म्हूण सांगताली, उपदेशूय दिताली. एक दिवसू ती समुद्रा लागीं वाटाच्या वट भोंवत वता. थंय पाळार राबून आसतना एक व्हड पाळ येवन मारून ती निसरून उदकां पडटा. माय भिल्ली, देवाल नांव विसरली, बोब मारली, मेली मेली. न्यानो काणीचे उदाहरण 5 विंगड विंगड बॅकग्राऊंडातून त्यांनी आयके केलेले तुम्ही पळयले. मुख्य जावन 5 काणी ते दिसिले मानवीय मौल्य संबंध आतां कशी आतां कालांत ह्या जयश्रीमयन सांगिल्ले आवस बापूस म्हळ्यार कशी येवन रबला परिस्थिती संबंध म्हणाले म्हण सांगून ते पळयला री. शंकुतल मायन म्हणाले काणी री आमकां म्हळ्यार हेळुವುದು जीवन दाखोवचें एक भितर अनुभवसूचें एक म्हण सांगून ते पळयात. आनी उदात काणी तुमकां गोत आसलो रे आयकली ती कसं म्हळ्यार तंतय एक मनुष्यत्व म्हळ्यार खमता ती म्हणून गोत आसून जाल्यार खंप ताज निमित्तपणी तिका सहाय जेवो म्हणजे एक व्हड मन्ना आमकां परिचय दिला री. आनी ते एक हास्य हांतो काडले कृतज्ञते म्हळ्यार एक सहाय केलेलो आमी केन्ना विसरूं नज म्हण सांगचें ते एक विशय कस्तुरी मायन सांगले. आनी उपदेश दिवचे एक आनी जावचे एक म्हण सांगून आमकां परिस्थिती येदूर जाल तेन्ना आमी सांगला बरी केन्नाय चलो जायना म्हण सांगून आमकां तांत असेल हास्य प्रज्ञे भारी इश्ट जाल्ले. अशी न्यानो काणी कसं म्हण सांगल्यार आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ आनीकय क्रिस्पी आनी म्हळ्यार केन्नाय काणी कसं म्हण सांगला आमी रोडीसून आयले कसं म्हळ्यार सांगून नाज्य ते आमी अर्थ आयकताल्यांक ते एक चिंतनेचे क्रम म्हळ्यार सांगिल काणी ते एक चिंतनेचे प्रोसेस आयकलाल मनांत एक ते चालू जावका म्हण सांगचे एक मेन उद्देश. सगळ्यांकय तुमकां मेगल पराजवन धन्यवाद आनी कृतज्ञता सांगता. आनी हांव बरयलेले एक 2 काणी तो तागेल घर पोरणे विन्यासारी बांदूका म्हण सांगून पुरा अँटीक पीस पुरा घरा भितर भरले. तागेल आनम मात्र वृद्धाश्रमांत आशिल्ले. म्हळ्यार कितले एक चेरडू रडलो म्हण सांगून तीण बाल्कनीर हाणू पंजरांत आशिल्ले पक्षीक दाखयले. पक्षी रडची पळोवन चेरडू रण्य राबयले. पक्षी रडता आशिल्ले. मन आनी हर्दे दोन्ही स्पर्धे जाल्ले ताजे मध्ये दोन्ही फुल्लाले गेल्ली. फुल्ला चंदाय पळोवन हर्दे चंदाय पळयता राबलो. मन ते फूल तुंटून काड. चेरडू मस्त आसा ती. तो डिग्री मुगसून कॉलेजांतल्यान भायर आयलो. प्रपंच ताका बुद्धी शिकूच्याक राखून आशिल्लो. लास्ट तागेले गॅरेजान तो पुरा नमुनेचे वाहन जावका म्हण सांगून ताका एक अभिलाश आसून तो जीवन पर्यंत यंत्रशी घडलो. लास्ट ताका होंच्याक 4 जण आयली. नमस्कार. आयचे नानो काणी कामत माम तुमी हाजे प्रकाश घाले आनी आमकां एक समजावन सांगलें नानो काणी म्हळ्यार कसले काणी सान आसूं ताजी भावना तुमचे काळजा भितर एकदम लागता. वय हांव
वय हाजे मूल उद्देश सांगूका विसरलो. किरीदरोळ पिरीदरतम म्हण सांगून म्हळ्यार कितले सानान तूं कितले आमी अनुभवतान तूं घालूं जाता ते मेन हाजे एसेन्स म्हण सांग. नाही, म्हाका कळले प्रमाणे तर काणे तूं कितले वळीन बरयता, कितले लायन बरयता ताज न्ही, कितले काणे वळी उणी व्हरता, भावना तेच दवरका, अर्थ तोच दवरका, आनी ते आशय पुरा तुका सांगता पळय ते सांगचे आनी तुज्या काळजा भितर ते येवका. थोडक्या भितर स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट हे म्हाका दिसता नानो काणयेचे. कामत मामान हाजेर प्रकाश घालो आनी सगळ्यांनी तांचे काणे दिवन भारी चंद एक रितीर तांणी हें केलें. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी शेवट हांव नंदगोपाल मामाला एक विनंती करता की तांकां एक प्रमाणपत्र दिवन ते कार्यक्रमाची एक सांगता करूं. मॅडम पुढे. आयचे हे नानो काणयेचें सत्र हांगा सोंपता.